येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. कोरोनाचे तिसरे ल्हार सध्या आमी झेलतात, पूण आमचो भौशीक धर्म आमी पुरायेन विसरून गेल्यात. गोंय सरकारान आनीक 7 दिसां खातीर कर्फ्यू वाडयला, पूण गरजेच्यो वस्तूंच्या दुकानां बरोबर हेर दुकानांय उक्तीं जाल्यांत आनी लोकूय नेम कुशीक सारून गिट्टी घालपाक लागल्यात. पळयात दिवचलची परिस्थिती. कोरोना व्हायरसचे केसीस सध्या कमी जावपाक लागल्या. म्हणजे जो लॉकडावन गव्हर्मेंटान लायल्लो कर्फ्यू आयज 1 तारीख आसा, 3rd फेज ताजी चालू जाल्ली आसा, एक्सटेंड केल्लो आसा. ताचेर आमी पळयतात की एसेन्शियल कॉमोडिटीज वांगडा मोबायल तशेंच इलेक्ट्रॉनीक शॉपां सद्या उक्ती जाल्ली आसा. भितरले तांचो कर्फ्यू आसता, सगळे बंद जाल्ले आसा, पण लोकांची जी गर्दी आसा ती कमी जायना. कांयच सोशल डिस्टन्सींग हे नॉर्म्स कोणूच पाळिनात. ह्याचेर ज्यो केसी कमी जाल्ले आसा ताचेर परिणाम जातलो. लोकांनी आपले जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती पाळपाक जाय आनी जे नॉर्म्स आसा ते कडक रितीन पाळून कोरोना व्हायरसाक पयस दवरपाक जाय. पूण अशें घडटना आमकां दिसना. ह्या फाटभुंयेर जे कर्फ्यू आसा तो गव्हर्मेंट वाडयतलो काय ना हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आतां लागून रावल्लें आसा. नावेलीचो जंक्शन रोड योग्य तरेन कव्हर करूंक नाशिल्ल्यान नावेलीचो आमदार PWD अभियंत्याचेर खवदळा. नावेली चर्च जंक्शन रस्तो ड्रेनेजी काम पुराय जायसर बंद दवरिल्लो, पूण काम पुराय जावचे आदींच वाहनांक रस्तो वापरपाक मेकळीक दिल्ल्यान ड्रेनेज सिस्टमाचें लुकसाण जालें. ह्या जंक्शन रोडाची 25 खेपे तरी दुरुस्ती केल्या. गेल्या त्या वर्सा हिंगा लोक केड रोवपा येताले, गोरांट घालून दाखयताले आनी व्हिडिओ काडून धाडटाले की हें काम आहा तें सब स्टँडर्ड. हिंग 3 पावटी आमी धामूर घायला, हिंग 2 पाट धामूर घायला. गेल्या त्या फाटी आमी 23 टायम्स रिपेर केला आनी हांव सांगता तें कोण आयकनासलो आनी समनासलो आज तुमकां कळ्ळ आसतलें. जेन्ना आमी क्रॉस ड्रेनेज घायली, हें उदक म्युनिसिपालिटींतल्यान सकयल वयतालें. हिंगसून मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी काम केला. नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो गाटर फाटल्या 10 वर्सांक मेंटेन केली नाय. हे गाटरांत जी माती पळोवल्या 2 फूट सुमार माती पळोवल्या आनी चीफ ऑफिसराक लेटर केलें आनी तेणें म्हाका सांगिल्लें आपण ही काट म्हूण माती आनी ही माती तरी काडना. ह्या वर्साकूय उदक हिंगा उरतलें. आतां जेन्ना काम करताय लोक येताय, ह्या वाटेन ट्रक होता, ह्या वाटेन जीप होता, ह्या वाटेन व्हेकल होता. तिसरे पावटी आमी रिपेर केला. चोय हिंगा कितको नेमी पाड घायले, पुलिसूय हिंग चॅक करना, कोण चॅक करना. इतलो देस्पेस करून इतले त्रास काडून MLA काम करता, PWD काम करता आनी लोक ओगडायताय. सर आज किती रागान उलोवन दिसलें तुका आज हेचे खातीर? हे कित्याक लोकांक समजनासलें. लोक समजतालो की आमगे नायल कॉन्स्टिट्युएन्सी रस्ते बुडटाय म्हणून. रस्ते फोडपाक कारण उदकाच्यो ज्यो वाट आहाय, गटर आहाय,
ह्यो फाटल्या 10 वर्सांक म्युनिसिपालिटीन आनी मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या जे कावन्सिलर आहले हेमी हे रिपेर केलें ना. आतां पळय तुमी कितली माती आहा ती 2 फूट माती आहा. दॅट मीन्स लास्ट 10 years they have not desilted this gutter. आणि हे परती उदक हांगा येवन रोड परतो पिड्ड्यार जातलो. हे करून फायदो उरपाना. चीफ ऑफिसर बोर मनीस आग्नेल चीफ ऑफिसर येयला. तेणें म्हाका सांगिल्लें तेगे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका कोवीड जालो म्हणून आनी तेका लागून 1-2 दीस वयतले म्हणून पालसून तो आपूण क्लीन करून दितलो. पूण हें क्लीन फाटले 10 वर्सां जालो ना. हिंगाच कावन्सिलर आनी ही म्युनिसिपालिटी आनी हे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी हे मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां खबर ना तेंय नावेली म्हणटाय लोक. हे मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मुद्दाम ती घातलोपा जायना. तिका म्युनिसिपालिटीन काम करपाक जाय कित्याक हे मडगांवच्या मतदारसंघात पडटा. जोड्यांचे आनी हे तरी उदक काडना परतून हिंगा रस्ते कित्याक कान दीस क्रॉस ड्रेनेज इट हॅज टू बी क्युअर्ड एटलीस्ट फॉर 10-15 days. नो people are removing the mud and they are taking their vehicles over the mud. They are taking over the vehicles over the footpaths. They have broken the footpath. They have broken the chambers of the footpath. They have destroyed it. People also doesn't have any civic sense. But I feel it's the duty of the contractor to manage the road and to block this road. They have failed. पण त्यांनी ब्लॉक केले कडेन आसा पण सायडीच्यान गाडी वयतात. तेमी मात काडून आनी कितें गायलो तें काडून तेमी वयल्यान मोटरां वयलें. सो फाल्यां क्रॉस ड्रेनेज आहा तो नी ओपिड्या जातलो म्हणजे आमी सांगूंक जायना कित्याक क्युअरिंग करून दिलें ना तेमी लोकांक. पूण हेची परमिशन घेतले न्हू रोड ब्लॉक करपाचे. वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम रोड ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी. वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर. वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम ऑल द ऑथॉरिटीज सो दॅट वी ब्लॉक दिस रोड. Otherwise, you cannot block any road. In spite of permission, people are going over it. पण आता कितें डायरेक्शन दिला तुवें कितें? 2 म्हयने सांगिल्लें तेंकां हांवें पयलें परमिशन घे म्हणून तें परमिशन घेयलें. हांव जाणा परमिशन घेयलें. तरी आसतना लोक ह्या वाटेन वताय. पण आता तांकां फुल पॅक कर म्हण सांगला बंद कर म्हणला. आतां तेंकां 2 दिसांनी तेंगेले 8 दिसांनी हें क्युअरिंग जातलें मागीर ते काडले. पूण सद्या कितें पॅक करपा लायला? 2 दीस तरी they have to keep it closed because they have to cure it for minimum 8 days. कोरोनाक लागून फाटल्या 24 वरांनी 24 जाणांक मरण आयलें. 602 नवे दुयेंती सापडले. मे म्हयन्यांत कोरोनान घेतलो 1471 जाणांचो जीव. मे म्हयन्यांत सापडले 66,614 कोरोना बाधित. वांयगिणी दर्यादेगेर 5 स्टार हॉटेलान केल्ल्या कॉन्क्रीट बांदकामाचेर अभ्यास चालू आसा. सगळी माहिती आनी डिटेल्स घेतल्यात. सप्तका भितर रिपोर्ट तयार जातलो. कितेंय चुकीचें व बेकायदेशीर काम केल्लें आसत जाल्यार कारवाय जातलीच. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाची ही उतरां. वांयगिणीपूर हांवें स्टेटमेंट दिल्लो की डायरेक्टर एनवायरमेंटल आसा that we will examine the same आणि तेचे स्टडी चालू आसा. सो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिला आणि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिवन तेजो फायनल म्हाका दिसता CRZाक मेंबर सेक्रेटरीनी एक इन्स्पेक्शनूय दवरून ज्यो गोश्टी करपाक जाय ते करतले. बट आय कॅन एश्युअर द पीपल ऑफ कोणें रॉंग जर केल्लें आसा दॅट रॉंग कॅनॉट बी मेड करेक्ट. इफ इट इज रॉंग एंड इफ इट इज प्रूव्ड टू बी रॉंग एक्शन विल बी टेकन अगेन्स्ट इट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. देयर इज 100% तेजे कांय डाउटूच ना. So, but issue कितें आसा की let me go into the entire detail and let us study the entire system before making any statement अशें म्हणून सांगलें. I think by next week we will be able to gather all information whether it is legal, whether it is right, whether it has gone as per the म्हणजे ताका करपाक परमिशन दिलें ते भशेन परमिशन गेल्लें कितें पयलीं वॉल आशिल्ली वॉल नाशिल्ली न्यू वॉल सगळे डिटेल जे आसा will let it come officially before giving any statement. ह्यो डिटेल ऑफेंड म्हाजे सगळे कितें ह्यो गोश्टी 2017 जाल्ल्यो 2015-14 जाल्ल्यो. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ताका फायलीचेर ऑफिशियली हाडपाक जाय. आय वूड ऑफिशियल नोट टू डू द एंटायर इन्स्पेक्शन एंड ब्रिंग ऑन फायल. सो बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट आनी कितें करची पयलीं लेट देम तुका जाल्यार कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट्स थोडे म्हणटा की आतां मानले थोडे म्हणटा की पयलींची आशिल्ली. सो ह्यो गोश्टी ऑन फायल येवपाक जाय. ऑन फायल आम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटल दिल्ले आसा. ही वील ब्रिंग ऑन फायल एंड
हांवें स्टेटमेंट ऑलरेडी केला न्ही, इफ इट इज रॉंग इट हॅज टू बी ब्रोकन, देर नो डावट अबाउट इट. सो फाल्यां तोंडान म्हणपाक कॅमेरा फुडल्यान दवरलो आनी इंटरव्यू दिलो म्हणजे वेरी सिंपल. पूण तो इंटरव्यू दिता तेन्ना तेजे फाल्यां स्टेटमेंट कशें रिएक्ट जातलें आनी कितें जातलें तेजे 10 विचार करून पडटा. येवन तेका स्टेटमेंट दिलो, असो कोण दितालो स्टेटमेंट ताका विचार केल्यार हांव दिवंक शकना, तुवें कितलो प्रेशर घातलो. पूण जो इशू आसा इट हॅज टू बी पूट इन टू सिस्टम आनी इट हॅज टू कम ऑन फायल. आनी फाल्यां जर आमी मोडली, तुमी सांगता मोडली, आनी इफ दे गो टू कोर्ट एंड प्रूव दॅट दे आर ऑल वॉज रायट आनी ऑल डॉक्युमेंट दे प्रोड्यूस, मागीर ताजेर कोण फारीक करता. तूं म्हाका एक सिंगल केस हाडून दिली हे मिस्टेक म्हणून आय विल गिव द एंटायर स्टडी रिपोर्ट. बट फॉर दॅट अ डिटेल स्टडी रिपोर्ट आय हॅव मूव्ड अ पर्सनल नोट to give me to the Director of Environment to give me the entire details of the particular case. TJSB सहकारी बँकेच्या जोड पालवान भवन आणि वीज खात्यान पणजे एनी टायम पेमेंट सुरू केला. खंयच्याय वेळार हांगा लायटीची बिलां कॅश भरपाची तजवीज केल्या. तेच बरोबर हेर ATMा वरी कॅशय काडपाक मेळटले. असिस्टंट इंजिनियर अनिता पै रायकरान माहिती दिली. The one of its type machine installed in Goa will have a facility to withdraw cash just like any other ATM machine and also to carry out payments of electricity bills by depositing cash in the machine. Machine is therefore a combination of the normal automated teller machine and all-time payment machine. This will give flexibility to the consumers to pay bills after office hours and also on Saturdays, Sundays and public holidays, as the machine will be operational 24/7 for all 365 days in the year. Let me give you a walkthrough of the working of this machine. As you see, the bill payment option is shown on the screen. Press the bill payment option. Choose electricity payment. You will be prompted for the mobile number. Please enter the mobile number and say continue. Enter your CA number and continue. Now machine will take a while since it is fetching the data from our SAP server. The data will be shown such as the name, the amount, the bill date and the due date. Please confirm. The machine will take the notes denominations of 100, 200, 500 and 2000. Enter the required amount and press enter. Machine is validating the notes. The amount which is taken by the machine will be shown. If it is correct, please confirm. Once the transaction is complete, consumer will get a receipt from the receipt slot. Machine will also send an SMS on the mobile of the consumer once the transaction is complete. This is the receipt and now the transaction is complete. मडगांवां आयोजित केल्ल्या टिका उत्सवात कितलेशाच लोकांनी कोरोनाचे वासीन घेतले. कोरोनाचे तिसरे ल्हारेचो धोको लक्षांत घेवन सध्या गोंयभर मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम आयोजित केल्या. मडगांवां आयोजित केल्ल्या टिका उत्सवात कितल्याशाच लोकांनी कोरोनाचे वासीन घेतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 1 ते 5 जून मेरेन गडगड करीत तशेंच वादळी वाऱ्या सयत पावस शिवरू येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तशेंच अरबी दर्यांत 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.